मणिपुरात चंडेल वाठारांत लष्कराच्या ताफ्याचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत 20 जवानांक मरण आयलें, 12 जाण जखमी जाल्यात. गेल्यात ते जवान डोगरा रेजिमेंटाचे. लष्कराचो 4 गाडयांचो ताफो इंधन घेवन इम्फाल वतालो. सकाळीं सुमार 8:30 ही गजाल घडली. हल्लेखोरांनी ताफ्याचेर ग्रेनेड हल्लो केलो. स्फोटसरशी जवान थंयचे थंय भाजून सोंपले. पीपल्स लिबरेशन आर्मीन बाकीचे कांय उग्रवादी गटांक घेवन हें कर्म केलां आसूंये म्हूण दुबाव. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लष्कराचो ताफो इंधनाचो मोठो सांठो घेवन वतालो आनी इंधनाच्यो टांकयो ना करपा खातीर हो हल्लो केल्लो आसूंये अशें सुत्रां सांगतात. ही घडणूक बिरेस्तारा सकाळीं घडली. चंडेल वाठार म्यानमाराच्या शिमेलागीं आसा. हल्लेखोरांक धरपाक मोठ्या प्रमाणात सोद मोहीम चालू केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार कसिनो मांडवी न्हंयच्या भायर व्हरपाक साधन सुविधा उब्यो करतलो. साधन सुविधा उब्यो केल्यार कसिनो मांडवींतल्यान भायर व्हरपाची तयारी खंय कसिनोवाल्यांनी दाखयल्या म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री दिलीप परोळेकार म्हणटा. कसिनोवाले आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे मंत्र्याची ब्रेस्तारा परवरे बसका जाली. मांडवींतले कसिनो साळ न्हंयत व्हरूं येता म्हूण परोळेकार सांगता. पणजे मांडवी न्हंयन आशिल्ले कसिनो दुसरे कडेन हालोवपा खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कांय सुवाती सोदून काडिल्ल्यो. तातूंत आग्वाद, शापोरा, जुवारी आनी साळ न्हंयेचो आस्पाव आसा. हे संबंदी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री दिलीप परोळेकाराची कसिनोवाल्यांकडेन कडेन परवरे बसका जाली. साधन सुविधा उबारल्यार कसिनोवाले कसिनो मांडवी न्हंये भायर व्हरपाक तयार आसात. जर आमकां मांडवींतल्यान हे कासिनो घालपाक दुसरे कडेन वचपाक जाय जाल्यार मांडवीन तेंचे कडेन पळय तांकां जेटी आसा, तेंच्यो ज्यो फिडर बोटी आसता, व्हडले बोटी कडल्यान धाकटी बोटी येवपी आनी वचपी आसता पळय, ह्या फिडर बोटीक लागून जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागणारो आसा हो जर ताका दुसरे साल रिवर, शापोरा रिवर, जुवारी रिवर करून दिता जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां आमी रेडी आसा. त्या प्रमाणे सरकार हेजेर पावलां उचलता. आयज पयली दुसरी मिटींग जाल्ली आसा, परत आनीक केन्ना तरी फुडल्या दिसांनी मिटींग जातली आनी हो विशय सॉल्व वचपाक रेडी आसा जर फिडर बोटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. See, Riversal is a one option. There are 3-4 options. Riversal, Zuari, mouth of Mandavi, Agwada, and Shapara also. We have discussed various options and possibilities and problems associated with it. The Honorable Tourism Minister was very kind to listen to all the technical issues, and they will decide on various issues and they will let us know, and then probably we'll have one more meeting. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. कवी माधव बोरकार कोंकणी अकादमीचो नवो अध्यक्ष जाला. माधव बोरकाराची सरकारान कोंकणी अकादमीचेर नेमणूक केल्या. आदले समितीचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान सरकारान नवी समिती घडयल्या. माधव बोरकारान ऑल इंडिया रेडिओचेर स्टेशन डायरेक्टर म्हूण हे पयलीं काम केलां. ताका साहित्य आनी अनुवादा खातीर साहित्य अकादमीचो पुरस्कारय मेळ्ळा. अकादमीचेर नेमणूक जाले उपरांत तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. नेमकी वाडदिसाचे दिसा ताका ही खबर मेळ्ळी. कामां करपासारकी खूब आहा. एक कोंकणीचो एक आर्काय तयार करप, तातूंत जी पोरणी पुस्तकां, आमचे कांय पोरण्या लेखकांचे आवाज, साहित्यीक आसा जाणटेले, तांच्यो मुलाखती घेवन दवरप. आज अनुवादाची खूब गरज आसा. हे कोंकणी साहित्य समज दुसऱ्या भाशांनी वचून गेलें जाल्यारूच आज संवसारा मुखार येतलें. तातूंत हिंदी, इंग्लीश अश्यो 2 भासो घेवन हें काम करूं येता. ललीत लेखन हालीं खूब वाडलां. तातूंत तरणाटे बी खूब दिसतात. म्हणजे फक्त जाणटेच बरयतात वा मदली पिळगी बरयता अशें न्ही. तरणाट्यांचो वांटो खूब आसा. तांकां आनीक एक कितें म्हणटा तें उर्बा दीत जाल्यार. आतां पयलो चंवर म्हणून एक येवजण आसा, तिका एक मातशें आनीक वेगळें रूप दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. फुडल्या येता त्या सप्तकांत हांव घेतलो. माधव बोरकारा बरोबर कमलाकर म्हाळशी, जुझे लॉरेन्स आनी संतोष केरकाराक सरकारान कोंकणी अकादमीचे वांगडी म्हूण नेमल्यात. पुंडलीक नायक आदलो अध्यक्ष म्हणून काम पळयतालो. नवी समिती फुडल्या सप्तकान अकादमीचो पदभार घेतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विश्वनाथ नेने. पणजे मार्केटांत दुकानां आशिल्ले लीजवाल्यांक महापालिकेन नोटीसो काडल्यात. लीजवाल्यांक फुडले सप्तकांत सुनावणेक हाजीर रावंक सांगलां.
दुकानां आशिल्ले लीजवाल्यांनी येवचें म्हूण पणजे महापालिकेन हालींच जायरातय दिल्ली, मात कोणेंच तोंड दाखयलें ना. पणजे महापालिकेची ब्रेस्तारा बसका जाली तेन्ना आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स मिडिया कडेन उलयलो. कामां हातांत घेवंक म्हूण प्रत्येक नगरसेवकाक 20-20 लाख दिवपाचो निर्णय ब्रेस्तारच्या बसकेंत जाला. Pending this talks which are proposed at the market committee, they have issued eviction notices because people have not come. That is the next legal step which the commissioner can follow. Eviction notices under Public Premises Act have been issued, and I have to hear them as an estate officer of the corporation. The first date of hearing is on 10th of June, so my legal process has continued. The due with interest and penalty has gone to 2,18,73,000. I have gone to the government and said that can the power department give me a one-time settlement, or can the power department waive some penalty and interest. One signal which we got was if you pay 1 crore upfront, maybe that case could be heard sympathetically. This 1 crore payment, which is also difficult for the corporation, would then help the corporation to fight a further case. There has to be some movement and talks to be done. We are open. We have given the agreement to them. We have given the agreement to the market committee. Negotiations can start. If it can be amicably signed at that rate, fine. प्रत्येकाच्या वॉर्डान इक्वल डेव्हलपमेंट जावचो. कावन्सिलाक सांगला की प्रत्येकाच्या वॉर्डान एक आमी लिमीट दवरया की 20 लॅक्स हो कितें म्हणजे 20 लॅक्स केल्या उपरांत आनी तुमच्या वॉर्डान कांय जावचें ना असोय प्रकार न्ही. ऑलमोस्ट सगळे एग्री जाले, मेजॉरिटीन एग्री जाले, ऑलमोस्ट सगळे म्हणटात ही जागो येवली अशें करूनच हो विशय रोळात आसा. हांव परत एकदां सांगता, हांवें हो विशय सारको सिरियसली घेतलेलो आसा. लेटरा बरयला तेच्या उपरांत तुका कांय रिस्पॉन्ड जावना. अशोक नायकान सुरवात केलेली प्रथा सुरेश फुलदादान मातशें आनी खूश घेतलो आनी हांवें करून घेता. हांव एग्री जातलें की आमकां सिटी खातीर आमकां एक डिफेन्साची बरी लँड जी उपलब्ध जाता, ज्या डायरेक्शनान फूल कावन्सील चल्ला, म्हाका दिसता की ह्या रेजोल्युशनाक सगळ्यांनी सपोर्ट करून ऑनरेबल डिफेन्स मिनिस्टर आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी हें करून घेवया. घेऊ एक विराम.